दानियल प्रवदेच्या पुस्तकावेले वाचप। हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो। ताचे नेस्पा आवरण हिमापोरी धवे, ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ। तांची सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या परी आनी ताची चाकां जळटल्या उज्या परी। ताची मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली। हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले। तेन्ना एक न्यायसभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं। हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेडून पळयत रावलो आनी मनशाचो पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो। तो काळा युगा आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो। ताका अधिकार, महिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या परजांच्या राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताका सेवक जाले। ताची पदवी सासणांची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवटकीचे केन्नाच निसंतन जावचें ना। देवाचें उतर हें, देवाचें वोट उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितमे वयर तोच व्हरतो। सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितम मुरगटू। दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीच जावं। ताचे भोंवती कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे। सबाब, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितमे वयर तोच व्हरतो। सगळ्या संवसाराचे दुनिया मुखार परबत मेणा वरवीं कोट्टात। अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची महिमा। सबाब, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितमे वयर तोच व्हरतो। कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पर सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो। सगळ्या देवां परस तूंच श्रेश्ठ। सबाब, सर्वेस्पर राजवट चलयता, सगळे प्रितमे वयर तोच व्हरतो। उद्गार। Sorvesporak, 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 हो म्हजो पूत खेरीत आपुरबायचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादूसपण। तुमी ताचें आयकात। Sorvesporak, 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 लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। आपले कोश्टा मरणाची खबर सांगून सुमार 8 दीस जातोच पेद्रूक, जोआवाक आनी जाकोबाक घेवन जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार चडून गेलो। मागणें करता आसतना ताचे मुखामळाचो रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली। अवचितूच 2 दादले थंय हाजीर जाले। ते ताचे लागीं उलयताले। ते म्हणल्यार मोजेस आनी एलिजा। ते मोहिमेन बोल्लोले दिश्टी पडले आनी कशे भाशेन जेजू जेरुसलेम आपले जिवीत संपवून वेचो आसलो ते विशीं ते गजाल करताले। पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन जोड जालेले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा ताणें पळयली आनी ताचे बरोबर
उबे आसलोले ते दोगांकूय देखले. हे जेजू सरशिले कुडसुरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटूच 3 तंबू बांदुया, एक तुका, एक मोजेजाक आनी एक एलिजाक. आपूण कितें म्हणटा तें तोच नोकळो आसलो. अशें तो उलयत थंयच आसतना एक खूप आयलें आनी कुपान ताचेर सावली घाली आनी त्या कुपांत रिक्तोच शीस भियेलें. आनी कुपांतलो असो हो ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत हांवें वेचून काडलोलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. आपणें देखलोलें ते विशीं त्या दिसांनी सीस ओगेस रावले आनी ताणें कोणाकूच कांय सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, ताचो राज अधिकारी सासनाचो राज अधिकारी तो केन्नाच सोमचो ना आनी ताचे राजवटकीचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. नियाळाक आदार. सर्गेस्त पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटालो, ह्या संवसारांत मनशाक जर आपापलो धर्म जिवंक आनी पुरगोटूंक आपली भावना आनी चिंतना उक्तेपणी पुरगोटूंक मेकळीकाय मेळना जाल्यार ह्या संवसारांत केन्नाच शांती आनी न्हीद आसची ना. दानियल प्रवादी आपणाक फावो जालोल्या दिसांनी बापा मुखार मोहिमा भरून संवसारांत येवचो आसा तो जेजू म्हूण पुरगोट करता. ताका दिलोलो अधिकार आनी ताचें राज सदां काळ तोखतलें आनी ताचे राजवटकीचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. तो येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी न्हीद वस्तली. शुभ वर्तमानांत शिसांचे दोळ्या मुखार जेजूचें रुपांतर जावन स्वर्गा राज्यांत आमकां सगल्यांक रावता ती मोहिमा आदी फुडेंच उक्ती जाता. ही मोहिमा जोडून घेवंक दर दिसा आमी भावाटान जिवंक गरज. दर दिसा देवाचो ताळो आयकून ताचे उतरा प्रमाणे जिवंक फावो. संवसारी पदवेचेर पातयून आयज मनीस मनशाक किकोंट करता. धर्माचो जाती कातीचो वेगळोचार करून राजकारण चलयता. मनशां मदें झगडीं घालून शांती इबाडतात. दडवांचे पदवे न्हीद दमावून धरून अनितीक वेंग मारता. सदां काळ आपली राजवट चलयतलो म्हूण चिंता. हें सगळें खोटेपण सोडून आमच्या जिविताचें रुपांतर करून देव आपले मोहिमेंत आमकां वांटो दिवंक रावता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमचे पदवेचेर न्हय पूण देवाचे पदवेचेर पातयून ताची मोहिमा जोडूंक घेवंक वावुरया.